होता की तो किती पॉलिटिक्स चलता म्हणून ना काय ना कितें जाता पळय हांव जेन्ना हांवें पयरूच स्टेटमेंट केला आय एम जस्ट अ मिडिएटर लास्टाक म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर इट हॅज टू बी डिसायडेड बाय देम हांव जेन्ना पयलीं बसलेलो इट वॉज डिसायडेड 1 year इफ दे वॉन्ट टू कीप फॉर 5 years म्हाका काय प्रॉब्लम ना अल्टिमेटली म्हजें इंटेंशन इज टू वर्क विथ द पीपल अँड द कावन्सिलर्स ऑर द पंचीस तशे गोष्टी आसा ह्यो गोष्टी तेंचे भितर डिसायड करपाक जाय आनी इफ दे फील दॅट विश्वास बाब जो आज आसा 5 वर्सांय कंटिन्यू करपाक म्हाका काय प्रॉब्लम ना The issue is there that they have decided 1 year rotation. It is for them to decide. And I cannot interfere in their process. I can be only a mediator. And there is no problem. Because ultimately, जे काउन्सिलर माझे आमचे वांगडा आसा their intention is to do good for their particular ward and for Curchorem. That is their intention. Personal intention कोणाचे ना. जे डिसिजन तेणी घेतला फॉर मी म्हाका मान्यता आसा आय हॅव नो प्रॉब्लम सो वॉट एवर डिसिजन्स एज काउन्सिल कित्याक आतां लास्ट टायम जेन्ना आमी काउन्सिल फॉर्म केल्ले तेन्ना इलेक्शनां आशिल्लीं आनी कोणाक फुलोवन आमचे 2 जाण भितर आमचे ग्रुपांतले भायर सरले मागीर 2 जाण आनी एड जाले सो दॅट इज ती दुसरी गोष्टी जाता सो अल्टिमेटली काउन्सिलर आनी काउन्सील हे मतदारसंघा भितर कुर्चोरेम काकोडा म्युनिसिपालिटी एरिया भितर बरी कामां करपाक फुडें सरलेले आसा जेंका आय एम जस्ट अ मिडिएटर बिटवीन देम द गव्हर्मेंट आनी टू हेल्प देम गेट वर्क्स डन फास्टर आनी तांकां जर ज्यो गोष्टी आज काउन्सिलाच्या भितर दे हॅव डिसायडेड दॅट somebody has to continue for 5 years. I have no problem. For me, it is no immaterial. For me, it is ultimately development work. ना डिफरन्सीस काय ना ना डिफरन्सीस आमचे मध्ये काय ना आमचे काउन्सिलर आमच्या वांगडा आसा सगळे जे आमच्या वांगडा आसा ते आसा मेजॉरिटी ऑफ द काउन्सिलर्स मेक द डिसिजन न्ही 4 जाण ते उलयता 3 जाण कोण उलयता दे नेवर विथ अस दे वर विथ अस बिफोर दे वेंट अवे फ्रॉम अस सो इट इज फॉर देम टू डिसायड पण आमचे मेजॉरिटी 11 जाण जे आउट ऑफ 15 members, there are 11 councillors which are already in touch. And they will decide what they want for themselves. So I can't force them. I can't force anybody. I am only a mediator to help them resolve their issues. Ultimately, they are also 2nd time, 3rd time, 4th time निवडून councillors. So I think they are very smart and they will take their own decision. I can be only a mediator in helping them do good work for Curchorem and its constituency.